नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत. अंगपळ्याची लायक परंबळीची पियाव फण्ण गल्ले आमटाक घम 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 परंबळ येता जेवे म्हणू आश येता तोंडा उद्दा येता नवा हे आंबट म्हणून तुमकां कळ्ळें पियाव फण्ण घालतना हे कसले आंबट म्हणून गोतस की एक स्पेशल आंबट हे कशें करचें कसल्याचें म्हणून हांव सांगता तुमकां. अंगपळ्याचें हांवें एक मुष्टी तोरी दाळी तिंबोवन आतां हांव कुकरां भितर शिजत दवरता. कुकरा शिजयतना हाका एक बटाटो व्हड एक बटाटो जेव्हा सान दोन मिडियम सायज बटाटो सन्न सन्न क्यूब्स कोण शिनून ते दाळी ಒಟ್ಟು घालता आनी व्हड एक पियाव अशें पळय चिके चिके ಹೊಡ್ಡು ಕೊಚ್ಚೋಲ್ಶಿ कोरून तेव्हा हे बटाटा ಒಟ್ಟು घालता आनी हे कसं पाल्ल म्हूण कळ्ळें की तुमकां हेल्दी पुरा जनाक इश्ट जावन आशिल्लें हेल्दी जावन आशिल्लें मेथये पाल्लो धुवन क्लीन कोरून सन्न सन्न कोन्न कट कोरून तेव्हा हे दाळी बटाटो पियाव आनी मेथये पाल्लो घालून हांव कुकरा भितर 3 सीटी काडून 2-5 निमिश दवरून ऑफ करता. म्हळ्यार दाळ शिजूक न्हय आतां हांव कुकरा भितर दवरलें. आतां हें शिजू भितर एक मसालो रेडी करुया. हाका नॉर्मल आमटा मसालो जाल्यार चिक्की तीक आसो त्या म्हळ्यार हें हाका मेथये पाल्लो घालता देखून चिक्की तिखसाण आसल्यार लायक जाता. हांव एक वळ्या सोयी 3-4 बेडगी मिरसांग एक 3-4 गांवची मिरसांग आनी थोडी चिंचांबा मिरसांग दोनी तेल्लां भितर भज्जून काडला पळय 3 सीट काडून सान कोन्न सोडल्यांगा सान कोन्न पळय शिजून जेतर ओपन करतना लायक दाळेनी पाल्लो बटाटो पुरो मेळ्ळ येयला. आतां पळयाचें हांव हाका थोडीशी हळदी पिट्टी घालता एक चंद कलर येवचे खातीर थोडी हळदी पिट्टी घालता. आतां ते चिंचांब मिरसांग पुराय घालून दवरलेली ती सोयस पळय ती लायक स्मूथ पेस्ट करून वांटून घेता. हाका शिजयतना ह्यो पियाव आनी ह्यो बटाटो घालूं काय ह्या आमटाक जाल्यार मात ती कोडसाण मारून वचून रुची जाता. हाका मीठ घालून समसान उज्जारी खतखतायता ते बटाटो ते मेथये पाल्ल्याक दाळ पुरो लायक मेळ्ळ येवन ते मीठ समेत लायक खतखतेवो तितले भितर हांगा मसालो वांटून रेडी केला. हांव हांगा लायक नया पेस्ट जावका मसालो स्मूथ जावका मसालो रेडी जाला. मसालो घालया हाका आमी आलू मेथी आनी मेथयेची विंगड विंगड टायप उपकरी विंगड विंगड गरम मसाला रांदय आनी मेथी घालून तांदळा भाकरी पुरो नमूने वेरायटीज करताची मेथये नवा हे आमगेल्या आमची गेल रांदपाची मेथये पाल्ल्यान केल्यार हे आंबट भारी लाग जाता. म्हगेल्या अम्मान करची आशिल्ली फुडें पळय. आतां हाका लायक खतखत हाडो काय एक सम खतखत येवका ताका लायक खतखत आयले कुडले आमी जस्ट एक पियाव पडना जाल्यार आमगेले घम घम परंबळाचे मेथये पाल्ल्या आंबट हांगा रेडी जाता पळय. सम खतखत आयलो आनी आतां हांव एक चिके व्हड पियाव मिडियम सायजा चिके व्हड पियाव सपोर शिंदून हांगा रेडी करून दवरला. ते नारलेले तेल्लां भितर लायक कोन्न तांबडो कोन्न भाजून पण्ण घालचें हाका. हें शिता ಒಟ್ಟು काल्लोन जेवच्या भारी लायक जाता. तशी चपाती ಒಟ್ಟು की खंयच्याचेय ಒಟ್ಟು रुची जाता. तांबडो भाजिल्लो पियाव कोच्चोलो एक पण्ण दिता हांगा कसो परंबळ गोतसो ते मेथये पाल्लो पियाव पुराय ಒಟ್ಟು मिक्स जावन येतना सगळे वासरेन घरां भितर एक नमने भारी परंबळ येता. आवत उन मेथये पाल्ले आंबट घेवन जेवणां बसता. अशें हांव मुल्लंगीचो सन्ना पोळ केला कॅरेटा किसमूरी आनी उन सुरेशिता वयरी मेथये पाल्ल्याचे आंबट घालून जेवचे कसो रुची गोतसो सुपर टेस्ट जाता. तुम पुरा ट्राय कोन्न पळया कशें जाला म्हूण सांग्या. धन्यवाद.